न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत असतात, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। माझ्या गोयच्या गांवांनी आयज कितें घडलें? शहरान म्युनिसिपालिटीन आयज खंयचो नवो निर्णय घेतला? नव्या वर्साक तुमचें रेझोल्युशन कितें? गोंय कशें बदलता? स्वयंपूर्ण गोंय जाता काय ना? पंचायती घटमूट जातात? गोंयान कितें करपाची गरज आसा? तरणाट्यान तुमकां जॉब मेळोंक ना जाल्यार कित्याक मेळोंक ना? अशा साबार प्रश्नांचेर एक तयार जाता ती न्यूज, आनी अशा न्यूजाक आमी वाचा फोडटात। गोमंतक टीव्हीच्या ह्या न्यूज रुमाक हांव सुरवात करता पयलीं सुशांता कडल्यान। सुशांत, आयज तूं खंयची बातमी केल्या? आयज काँग्रेसीचो स्थापना दीस हे निमतान जे काँग्रेस हाऊस आहा थंय एक कार्यावळ जाली। त्या वेळार काँग्रेसीचो एक दक्षिण गोंय खासदार आसा फ्रांसीस सार्दीन, ताणें लोकसभे विशीं एक भाकीत केला की भाजपा आनी काँग्रेस सोडल्यार लोकसभेत हेर पक्षांक जिखपाची 1% लेगीत संद ना। हेर बाकीचे पक्ष जे लोकसभे खातीर तयारी करतात ते खंय BJPची बी टीम अशे तरेचो एक आरोपय ताणें केला। दुसरे वटेन फाटल्या कांय दिसांनी एक न्यूज चर्चेन आसा ती म्हटल्यार आलेक्स सिक्वेरा, जो हालींच भाजपान ताका मंत्रिमंडळात आस्पावन घेतला, ताचेर मिकी पाशिकोन एक खर आरोप केलो। ताजो जल्म खंय पुर्तुगालान नोंद केला आनी तो खंय पुर्तुगीज सिटीजन अशे तरेचो आरोप केल्लो। आयज आलेक्स सिक्वेरान ताका एक प्रत्युत्तर दिला। तो म्हणटा की आपल्या कडेन पुर्तुगीज पासपोर्टच ना आनी मिकी पाशिकोच्या आरोपान कसलेच तथ्य ना, लेकीन ताका लागून हे जे कितें आरोप आहा ते सामके फटींग म्हणटा तो, हाका आपल्याक रिप्लाय करपाची गरजच ना अशे तरेचे स्टेटमेंट केल्ले आसा। आनी ते भायर एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार बॉम्बेच्यान एक हमर कार गोंयान आयिल्ली आनी ते कारीचे नंबर प्लेटीच्या वयर द न्यूयॉर्क माफिया अशे तरेचो बोर्ड आसलो। हो एक म्हत्वाचो ट्रॅफिक वायोलेशन्स। सो ट्रॅफिक सेलान तांकां आडायले आनी ताजे वयर तो एक बोर्ड आसलो नंबर प्लेटीच्या वयर, तो काडलो आनी ताका तालाव दिले। ह्यो तिनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो आमच्या 7च्या बुलेटिनान। थँक्यू सुशांत। सुशांतान आमकां गोंयच्या राजकारणान कितें घडटा, सध्या आरोप प्रत्यारोप कशें सुरू आसा, विधानसभा ते लोकसभा पर्यंत परत विधानसभा आनी पंचायत राजकारण कशें घडटा तेचो नियाळ दिला आमी ह्या समिधा कडेन। समिधा, आयज तूं खंयची बातमी केल्या? आज सकाळीच एक अपडेट आयल्या की फाटले कांय दीस बंद आशिल्ले तिळारी धरणाचें जें उदक आसा तें निमणें पर्वरी पावलां आनी हें उदका शुद्धीकरण प्रकल्पात पाविल्लें आसा। तर कालूच पुण्याच्या तांत्रीक पंगडाक तिळारी धरणाचें दार बसोवपाक येस आयलां। तर तिळारी धरणाचें हें उदक सद्या पर्वरी पाविल्ल्यान पर्वरकार तशेंच साळगांवकार जे आसात तांचो हो उदकाचो प्रश्न सुटावो जाल्लो आसा। तांकां आतां वेवस्थीत उदकाची पुरवण जातली। ही बातमी पळयात आमच्या 7 PM बुलेटिनाक। सो उदक उत्तर गोंयाक आतां सारकें सुरळीत पुरवण जातली अशी आस्त धरया। तिळारीचे धरणाचें जें उदक आसा तें सदींच जेन्ना वेन इट कम्स टू नॉर्थ गोवा खूब इम्पॉर्टंट। उशा, आमी तुजे कडल्यान बातमी जाणून घेता। तूं आयज खंयची बातमी केल्या? आयज काँग्रेसीचो स्थापणूक दीस, सो तेमी एक लक्ष दवरलें की भाजप सरकाराक 2024 देशांतल्यान मुक्त करतले, म्हणजे भ्रश्ट सरकार आसा तांकां मुक्त करतले अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगल्या। आनी सार्दीन म्हणटा की भाजप जो सरकार आसा फक्त आश्वासनां दिता, कामां करिना असो ताणें आरोप केला। ही तुमी पुराय बातमी पळोवची। आनी दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार म्हत्वाची, फाटीं मंगळाराक मडगांव न्यू मार्केटान 2 दुकानांक उजो लागलो आनी ह्या उज्यान 2 दुकानांक हाग जाली।
सो आतां ते कितें म्हणटा की फाटलीं 25 वर्सां जालीं जे फायर हायड्रंट आसा ते बसयल्ले आसा पूण ताका कनेक्शन दिल्लें ना. तेमी ताका तरी कनेक्शन दिना जाल्यार नवी तरी टाकी बांदची आनी उदकाची सोय करून दिवची. मार्केटान केन्ना तरी उजो लागलो कितें वायट घडणूक घडली जाल्यार तांकां कितें तरी सुरक्षा आसतली. आनी जी दुसरी तेंचो प्रश्न आसलेलो की पार्किंग करचें, मागीर पार्किंगाची जी सुवात ती सारकी दिवची ना तर थंय पे पार्किंग करचें. कारण 200 गाडयो तेंच्यो आसल्यो जाल्यार भायल्यो 300 गाडयो लोकांच्यो आसता आनी थंय भोंवपाक सुवात आसना. आनी हे जो दोनी प्रश्न सुटावे केले न्हू जाल्यार 400 दुकानांक जो धोको आसा जाल्यार तो पयस जातलो अशें सांगलें. ही तुमी मुजरत आमचो स्पेशल रिपोर्ट विस्तारान 7च्या बुलेटिनान पळोवचो. थँक्यू उशान आयज एक स्पेशल रिपोर्ट केला. नक्कीच जेन्ना साधन सुविधा आमी उबी करतात त्यो साधन सुविधा दिसपाक आमी पळयता, तेचें इनॉग्रेशन जाता पण प्रत्यक्ष त्यो चालीक लागता काय ना, तेचो भौशीक वापर जाता काय ना हेचेरूय तितलेंच लक्ष दवरप इम्पॉर्टंट. आमी या नेक्स्ट संजना कडेन. संजना, आयज तूं खंयची बातमी केल्या? आयज पयली जी बातमी आसा ती वागातोरा सनबर्नाक सद्या नेटान सुरवात जाल्ली आसा. 28, 29 आनी 30 अशे 3 दीस सनबर्न आसतले. ह्या सनबर्नांत घुवळी वखदांचो वापर न जावपा खातीर स्पेशल पथक स्थापन केला. तातूंत ANC, गुन्यांव फांटो, थळावें पुलीस स्टेशन आनी फॉरेन्सीक हांचो एक विशेष पथक हें केला, थंय दवरला. आनी तांचे बरोबर डॉग स्क्वॉडूय आसतले जे कोण म्हणजे दुबावीत आसा घुवळी वखदांचे विक्री करपी जावं घेतात तांचेर स्पेशल नदर दवरपा खातीर तंत्रगिन्यानाची मजत घेतले अशें काल नितीन वाल्सन हाणें सांगिल्लें आसा. दुसरी जी बातमी आसा ती कुडचडेच्या शेल्डे तलावांत उबारपी तमनार प्रकल्पाच्या खांब्याक थळाव्यांनी विरोध केलो. विरोध उपरांत आमदारान निलेश काब्राल हाणें मध्यस्थी केल्या उपरांत हो खांबो दुसरे कडेन स्थलांतरीत करपाचो निर्णय घेतल्या उपरांत थळावे शांत जाले. आनी तिसरी जी बातमी आसा ती गोंयच्या कलाकारांक सरकारी नोकरेंत राखीव पदां दिवची अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हाणें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां पत्र बरोवन केल्ली आसा. आनी चवथी जी बातमी आसा ती MPhil पदवेक हाचे मुखार मान्यताय आसची ना. म्हणजे सगळ्या युनिवर्सिटींनी हाचे दखल घेवची आनी प्रवेश MPhil पदा खातीर प्रवेश दिवपाचे बंद करचे अशें UGCन विद्यापिठांक पत्र बरोवन सांगिल्लें आसा. थँक्यू संजना. संजनान सांगलेली सगळ्योच बातम्यो इम्पॉर्टंट आहा. पण कलाकाराक कितें मेळटा जाल्यार आमचे कडेन एक म्हण आहा, कलाकारांच्या हातीन सदींच खंय दोणो. पण ह्या फावट कलाकारांचे सरकारान दखल घेतल्या, तांकां राखीवता दिल्या. ही खरीच बरी बातमी. तुमी मुजरत 7च्या बुलेटिनान पळया. आमी आतां समीपा कडेन. समीप जो आमचो चीफ रिपोर्टर आहा. समीप, आयज तूं खंयची बातमी केल्या? आयज एक म्हत्वाची म्हणटा ती भाजपान जो आमचो लोकसभाचे जो प्रचार आसा ताका आतां एक बरो नेट दिला. आयज भाजपान राज्य कार्यकारिणी आनी पदाधिकाऱ्यांची बसका आपयली. बसकेन अशें खास कांय जावंक ना. गेल्या फावट राष्ट्रीय समितीची बैठक जाल्ली जितून पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन ती चॅर केल्ली. तितून तेंच्यांनी एक लक्ष दवरला येताची 2024 वेंचणूक आसा तितून वोट शेअर म्हणटा तो 51% परस चड जावचो. आनी ह्या बसकेन पदाधिकाऱ्यांक आनी सगळ्यांक सांगून दवरला लोकसभेक तुमी वोट शेअर कसो वाडयतले आनी देखून आमकां दोनूय सिटाचेर आमकां हें मेळटलें, जैत मेळटलें. आतां पळोवंक गेल्यार आमचे मध्य प्रदेश, राजस्थान आनी छत्तीसगड हांगा तांकां जैत मेळ्ळा. आनी तेलंगणा आनी मिझोरामान थंय मातसो परफॉर्मन्स बरो आयला, थंय सिटां वाडला. थंय कशे वोट शेअर वाडल्यात थंयचो रिव्ह्यू घेयात आनी तोच हांगासर तुमी इम्प्लिमेंट करात देखून हांगासर तो पासून तुमी वोट शेअर तुमी तो वाडोवंक शकतात म्हणून. आतां मेन थींग लक्ष आसलेलें हे उमेदवार कोण आसतले म्हणून. हे सगळे म्हटल्यार आयज बसका जाली म्हटल्यार उमेदवार म्हटल्यार खंयची नांवां येतली कितें जातली. पूण आजून सस्पेन्स म्हणटा तो BJPन हेजेर कायम दवरला. आमी म्हटलें कितें चर्चा जाला, कोणी तरी आपलें नांव प्रपोज केलां कोण आस्पिरंट येयला फुडें. हांवें म्हटलें हांगासर कसलीच कांय चर्चा जावंक ना. हांगासर मुख्यमंत्र्यान मागीर प्रदेशाध्यक्ष खासदारान कार्यकर्त्यांक कोण ते पदाधिकारी आसा स्टेट ऑफिस बेरर तांकां संबोधीत केला. हांगासर सद्या आमच्या हातीन कांय ना म्हणटा. कोण आस्पिरंट्स कितें येवं, केंद्रीय समिती हें करतली. आमच्या कडेन चर्चा करपा सारकें कांय ना म्हणटा तो उमेदवारा बद्दल. केंद्रीय समिती कितें तो निर्णय घेता तो आमकां निर्णय तुमी हें करतलो. आनी जानेवारी एंड बी म्हटल्यार असो उमेदवार कोण तो स्पश्टता तेन्ना कळटली, तेन्ना लिस्ट बी जाहीर जावं येता म्हणटा. आतां एक दुसरी गजाल म्हणटा, मायकलान एक सामको एक शॉकिंग स्टेटमेंट केला. तो म्हणटा तेजे एनालिसिसा प्रमाण गोंयांत 67% इंटरनॅशनल टुरिस्टांनी घट जाला म्हणून. हय, आनी हे चडशे पळय आतां गोंया प्रिफरूच करिना न्ही. हे आतां सावथ इस्ट हे आसा एशियन कंट्रीज आसात तेंचेर तेंचो चड फोकस आसा. थंय तांणी त्या कंट्रीजांनी विजा पासून फ्री केल्यात.
आनी विजा फ्री केल्ल्यान जे इंडियन्स पासून आसात जे आतां न्यू इयर बी सेलेब्रेट करूंक गोंय येताले ते पासून आतां थंय वयता कित्याक दे आर ऑफरींग बेटर सर्विसीस नाल्यार खूब कितें देन गोवा म्हणून. आनी थंय पळोवंक गेल्यार फक्त विजा फ्री म्हणून न्ही पूण गोंयच्या कंपेरेटिवली थंय सर्विसीस खूब चीप आसात. हांगासर एक गेस्ट हावजान रावपी मनीस तो बाळी वच तर ₹1 थंय ₹300 जाता आमचो. हय म्हटल्यार तितके तुवें धरूं नाका पूण एक गेस्ट हावजान मनीस थंय रेजॉर्टान रावपी मनीस तशें देखून आमचे इंडियन कोण क्वॉलिटी टुरिस्ट आहा पळय ते वयता. आनी मायकलाचें खंय म्हणणें एक खऱ्यांनीच बरें आहा. सी आतां तुमी न्यू इयराक गेले यू वील सी क्वॉन्टिटी टुरिस्ट नॉट अ क्वॉलिटी टुरिस्ट. व्हडले व्हडले तुमी आयज मुद्दम सांगता तुमकां आयज तुमी बागा कालांगूट बारात बरी बरी पॉश रेस्टॉरंटां आसात बार एंड रेस्टॉरंट ती तुमकां सगळीं खाली दिसतली आयज. फक्त एक वॅज म्हणटा ती प्युअर वॅज तीच भरलेली आसतली आनी म्हणटा तो आयज क्वॉलिटी म्हणटा ती सामकीच हें जाला आनी को बरो ट्युरिस्टूय येना. आनी एक असो हे येता जे फॉरेनर येताले ही जी गर्दी जाता जो क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येता ताका लागून हे फॉरेन ट्युरिस्ट म्हणटात ते पासून खंय सेपरेट जावन वयता. आरांबोल बी पयलीं येताले कालांगूट पळय आरांबोल तेंची गर्दी आसतले पूण आरांबोल तेंचे प्रिफर करिनात. आनी डायरेक्ट तेणी मायकलान सरकाराचेर एक आयरूच कसो दिला घडचो म्हणल्यार तुमी बाकीच्या फॉरेन नॅशनलान गेले पळय तुमी टूर काडले रोड शो केले गोंयच्या नांवान कोटींनी पयसो मोडलो पूण कांय फायदो जावंक ना. आनी हेच्या विरोधात आपूण विधानसभेत आवाज काडटलो म्हणून अशें मायकलान शिटकायला. थँक्यू समीपान आमकां बरी इन्सायट दिला. जेन्ना जेन्ना इलेक्शन येता आनी जेन्ना जेन्ना उमेदवारांची नांवां येता जावं ती विधानसभा जावं लोकसभा उमेदवार कोण हेचे सदीच उत्तर आसता ते हायकमांड जो पर्यंत इलेक्शन लागीं पावना. आनी दुसरी क्वॉन्टिटी की क्वॉलिटी पर्यटनाचो दर्जो खरोच देंवता की वाडटा हो खरोच प्रश्न आसा. मायकलान प्रश्न काडला विधानसभेन आवाज काडटा म्हणया पळोवया फुडें कितें जाता गोंयच्या पर्यटनाचें. आमी नेक्स्ट या आमच्या गोरेशा कडेन. गोरेश सांग आयज तूं खंयची बातमी केल्या? फाटीं कांय दिसा सावन जो आलतना प्रश्न उपराशिल्लो पळय MRF शेड जाता म्हणून सो तेजेर काल थळावो आमदार कार्लोस फेरेरान अशी म्हायती दिली की हो फक्त धार्मीक स्टंट आसा भितून बाकीचे हेर हळदोणां हितून आमचे म्हणजे आतां MRF शेड जाल्लेल्यो आसा थंयूय देवळां आसा थंयूय मसणभुंय आसा तेंच्यांनी कित्याक विरोध केलो ना. तुमीच रामतळे जे आसा ह्याच वाठारांतले किंवा साईनगरचेच लोक कित्याक हांगासर विरोध करता. सो तेजेर तेणी उत्तर दिल्लें काल. आनी रामतळेश्वर आनी थंयची जो वाठार आसा साईनगर तेंच्यांनी थंय येवन जो काल विरोध दर्शायलो ताका तेजेर प्रत्युत्तर दिल्लें. त्याच बरोबर तेंच्यांनी एक पोटतिडकीन थंयची जी पंच वांगडी आसा अभिज्ञा सातार्डेकर तिचो पुतळो सुद्दां लासयल्लो. त्याच बरोबर सरपंचाचेर जे उतरांचे फार केल्ले सो तेंच्यांनी आयज प्रतिक्रिया दिला की आनी तेजेर आतां स्टे ऑर्डर हाडल्या तेजें बांदकाम आशिल्लें MRF शेड ते आतां तेजी स्टे ऑर्डर दिलेली आसा. आनी आतां ती पंचवांगडी अभिज्ञा सातार्डेकर तसोच तो सरपंच आसा आश्विन डिसोजा ताचें नांव तेंच्यांनी येवन अशें म्हटलां की तुमी आमचे बऱ्या भशेन उलोवप केल्लेले जाल्यार आमी ते सगळे क्लोज करूं येताले पूण तुमी आमचे सेंटिमेंट हर्ट केलेले आसा. तुमी जें कितें केलें तें बरें काय म्हणून तिणें प्रश्न केला तिचो पुतळो लासप बिसो. सो ती आतां म्हणटा की आपूण हेचेर केस फायल करतली की आपले सेंटिमेंट तुमी हर्ट केला म्हणून. सो ही एक बातमी आसा. आनी एक धार्मीक तुमकां बातमी सांगता ती म्हटल्यार आतां द्वापर युगांतल्या भारतान जे श्री कृष्णांतली द्वारका नगरी जी आसा ती सोशल मिडियाचेर खुबशे तुमी आतां फोटो बीन पळयले आसतले ती उदकान गेल्या. सो सादारण 300 फूट सकयल ती आसा. सो गुजरात सरकारान एक प्रामुख्यान पावल फुडें घातलेलें आसा आनी धार्मीक आनी सांस्कृतीक पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर गुजरात सरकारान पाणबुडी करपाचें थारायलां. आनी ही पाणबुडी सकयल वचून ह्या पर्यटकांक ती द्वारका नगरी कशी आसा हेचें दर्शन दितली. आनी ह्या पाणबुडीन सादारण 30 लोक वतले 24 भितून जे वचपी पर्यटक वचूं येता 2 ड्रायव्हर आसतले 1 गायड आसतलो. सो अशा तरेन ही पाणबुडी 300 फूट सकयल दर्यान व्हरोन ह्या द्वारका नगरीची जी कशी आशिल्ली ते अवशेश बीन आमकां दिसता न्हू सोशल मिडियाचेर ते कशें आसा हें दिसतलें. त्याच बरोबर काशी विश्वनाथ सोमनाथ केदारनाथ अशे सगळे जे आमचे धार्मीक स्थळां जीं आसा सो ताका धार्मीक सांस्कृतीक पर्यटन चालना दिवपा खातीर केंद्र सरकारान हें एक पावल उबारिल्लें आसा. सो गौरीशन आमकां एक बरी बातमी सांगला आमकां द्वारका पळोवपाक मेळटली. गुजरात टुरिजम गुजरात सरकारान हें पावल उबारलां. नक्कीच ही खरीच बरी बातमी आसा. द्वारका जी आमी सदींच आयकता की बुडलेली आसा कृष्ण थंय कसो म्हणजे कृष्णाचें राज्य तें. सो आमी पळोवया द्वारका आमकांय पळोवपाक मेळटली. आमी या आतां ऐश्वर्या कडल्यान जाणून घेवया. ऐश्वर्या आयज तूं खंयची बातमी केल्या? आयची जी आहा जी एक बातमी म्हणजे वास्कोन जो कोळसो आहा पळय तो आतां वाडत आसा. पयलीं तरी मातसो कमी आसता पण आतां खूब वाडलेलो आसा. ह्या लागून वास्कोकारांक त्रास जाता. पण आतां ही जी
जी भुरगीं आहा पळय धाकटी तांकां बी स्वास घेवपाक त्रास जाता. सो नगरसेवकान सांगलो हो जो प्रश्न आहा पळय तो आपूण नगरपालिकेची जी बसका जातली फुडें ताका मांडटलो न्हू. आनी तशेंच हेजो समज नियंत्रणान हाडटलो कोळसो जाल्यार डोम बसोवपाची गरज आसा अशें advocate सुनील लॉरेन हाणें सांगलां. ही एक जाली. आनी दुसरी जी म्हणजे कुळ्या पोस्ट ऑफिसाची सामकी बाबत स्थिती आसा. थंयसरले इंटरनेट सेवा बंद आसा. तशेंच थंयसरलो तो फोन या कितें बारीकश्यो गरजेच्यो वस्तू आहा पळय त्यो सुद्दां ना. सो ही लोकांनी नूतनीकरण करपाची गरज आसा. तशेंच आनी थंयसर लोकांनी मागणी केला की दोंगर तरी घालपाचो जेणे करून की लोकांक इंटरनेट सेवा उपलब्ध जाता आनी लोकांची कामांय पुरात. ही ज्यो दोनूय बातम्यो आहा त्यो तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. सो ह्यो सगळ्यो बातम्यो आसल्यो. जस्ट आमी तुमकां इनसायट दिल्या. हेच्याकून खूब बातम्यो आसात ज्यो तुमी पळोवपाक जाय आमच्या साताच्या बुलेटिनान. नव्या वर्साचे रेझोल्युशना सकट गोंयान नवें कितें घडटा, गोंयान नवें कितें जावपाक जायना, गोंयाक कित्याची गरज आसा, सरकारान खंयचे म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात, पंचायतींतल्या लोकांनो तुमी जागे जाल्यात ना जाल्यार जायात, तुमचो गांव सुदरायात. सगळ्योच अश्यो साबार बातम्यो आमी तुमकां ह्या बुलेटिनांसून हाडीत आसता. तुम्ही पळयत रावात. असो आमचो हो गोमंतक न्यूज रूम बुलेटीन विथ कॅमेरामॅन हर्ष नळेकार आणि नितीन गंगावणे. हांव रश्मी नरसे जोसलकर सायनिंग ऑफ. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात. जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. पोलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.